नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाल्यां सावन सुरू जावपी संसदेच्या मॉन्सून सत्राच्या फाटभुंयेर सरकारान आपयल्ली सर्वपक्षीय बसका. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी बसके विशीं खबराकारांक दिली म्हायती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या महिन्याच्या 23 ते 26 जुलै मेरेन वतले ब्रिटन आणि मालदीव्स भोंवडेर. भारत ब्रिटन संबंधाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या भेटी वेळार जातली भासाभास. गोयचे आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोयची पारंपरीक दिवली भेटोवन केलो भोवमान. राज्यपाल पिल्लई हांणी गोंयकारांचे कल्याण आनी राज्याच्या उदरगती खातीर केलो वावर. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी खासदार निधींतल्यान दिव्यांगांक भेटयल्यो 3 व्हीलचॅरी. पणजे पर्यटन भवनात जाल्ली कार्यावळ. भारत आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं जावपा आशिल्ली वर्ल्ड चॅम्पियन्स ऑफ लेजंड्स ही क्रिकेट सर्त केल्या रद्द. शिमे भायर पाकिस्ताना कडेन आशिल्ल्या तणावाक लागून आयोजकांक खर प्रतिक्रिया आयिल्ल्यान मॅच रद्द. आता खबरो विस्तारान. फाल्यां सावन सुरू जावपी संसदेच्या मॉन्सून सत्राच्या फाटभुंयेर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली. संसदेच्या दोनूय सभाघराचें कामकाज सुरळीत जावचें हे खातीर सरकारान हे बसकेंत सगळ्या राजकीय पक्षांचे सहकार्य मागले अशें संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलां. सगळ्या मुद्द्यांचेर सरकार नियमा प्रमाण चर्चेक तयार आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है. सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले. इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा. आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा. हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितलो वेळ संसदेत उपस्थित असतात तितलो वेळ हाचे आदी खंयचेच प्रधानमंत्री रावंक नात अशें मंत्री रिजिजू हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. जितना टाइम पार्लियामेंट में रहते हैं आज तक कोई प्रधानमंत्री उतना लंबा पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं. वो पार्लियामेंट चैम्बर भी होते हैं, चैम्बर में भी रहते हैं और सदन में भी आते हैं और जब महत्वपूर्ण चर्चा होते हैं तो प्रधानमंत्री आता ही है. तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है उसको आप डाइवर्ट करके प्रधानमंत्री के ऊपर में आप हमला करना चाहता है ये मत कीजिए. मजगती 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट मेरेन म्हयनोभर संसदेचे मॉन्सून सत्र जावपाचे आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या महिन्याच्या 23 ते 26 जुलै मेरेन ब्रिटन आणि मालदीव्सच्या भोंवडेर वतले. ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर हांच्या आमंत्रणावेल्यान प्रधानमंत्री ह्या भोंवडेर वचपाचे आसात. ह्या भेटी वेळार भारत ब्रिटन संबंधांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं भासाभास जातली. ही प्रधानमंत्री मोदी हांची चौथी ब्रिटन भोंवडी आसतली. ह्या भेटे वेळार भारत ब्रिटन संबंधांच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर दोनूय फुडाऱ्यां मदीं चर्चा जावपाची आसा. प्रादेशीक तशेंच संवसारीक महत्वाच्या मुद्द्यांचेर लेगीत भासाभास जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग्स चार्ल्स III हांची भेट घेवपाचे आसात. दोनूय वटांनी व्यापार आनी अर्थवेवस्था, तंत्रज्ञान आनी नवनिर्माण, भलायकी, शिक्षण, हवामान ह्या विशयांचेर उलोवप जातले. मजगती प्रधानमंत्री मालदीव्सचे राष्ट्रपती डॉ मोहम्मद मुइझू हांच्या निमंत्रणावेल्यान 25 तारखेक मालदीव्सच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वचपाचे आसात. मालदीव भेटे वेळार ते थंयच्या राष्ट्रपतींबरोबर परस्पर हिताच्या प्रश्नांचेर चर्चा करतले. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी बिहार वेंचणुके संदर्भात राहुल गांधी हांचेर टिका केल्या. बिहारात वेंचणूक सुधारपाच्या फाटभुंयेर राहुल गांधी आनी तेजस्वी यादव बोवाळ करीत आसात. मात छांगूर धर्मांतरण विशयाचेर हे दोगूय कांयच भाश्य करिनात असो आरोप मंत्री सिंग हांणी केला. देश के अंदर छांगूर जैसे कट्टर मुस्लिम
भेष बदल करके हर जिले में धर्मांतरण कर रहे हैं और इस पर राहुल गांधी और तेजस्वी का जुबान बंद। लेकिन बिहार में इलेक्शन कमीशन पर आरोप, ये कैसा ढोंग। गोयचे मावळते राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोयची पारंपारीक दिवली भेटून भोवमान केलो। राज्यपाल पिल्ले हांणी गोंयकारांचे कल्याण आनी राज्याच्या उदरगती खातीर वावर केला। तांणी आपली संविधानीक जापसालदारकी पुराय केल्या, तशेंच वांगडा राजभवनाचे रुपांतर भौशीक संलग्नताय आनी सांस्कृतीक पुनरुज्जीवनात केला, अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। राज्यपाल पिल्ले हांणी लोकहिताचे उपक्रम, साहित्यीक वावर आनी भलायकी तशेंच शिक्षणीक उपक्रम राबोवन गोंयच्या ग्रामीण वाठारांत लेगीत पावयले। तांचो हो वावर प्रभावी तशेंच स्फूर्त दिवपी आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। विकसीत गोंय 2037 खातीरचे तांचे योगदान गोंय सदांच याद दवरतले, अशें म्हणून मुखेलमंत्र्यांनी तांकां बरी भलायकी आनी शांती आवडल्या, तशेंच तांचे कडल्यान अशीच देशसेवा घडुनी, अशें म्हणा। ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रिटा पिल्लेई, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री मॉविन गुदिनो, सुभाष शिरोडकार, रोहन खंवटे, सुभाष फळदेसाय, सुदीन ढवळीकार, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानवडे, आमदार तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी खासदार निधींतल्यान 3 व्हीलचेअरी भेटयल्यात। पणजे पाटावेल्या पर्यटन भवनात काल ही कार्यावळ जाली। ह्या वेळार श्री आमोणा साखळेच्या विठ्ठल रखुमाई देवस्थाना खातीर स्पीकर संच लेगीत भेटयलो। आम्ही प्रिफरन्स जे आसा ते एज्युकेशन आसतलें, त्याच बरोबर तितलेच जे निडी आसा, हँडिकॅप आसा, तांकां घराच्यान भायर सरपाक भोंवपाक कठीण जाता, त्यामुळे हांचो आमी विशय जो आसा ते प्रामुख्यान घेतिल्लो आसा। म्हाका दिसता आतां पर्यंत आमी ह्या लोकसभेच्या माध्यमातून जवळ जवळ 12 ऑलरेडी आज 9 दिल्यो आनी आज 3 दितात। त्याच बरोबर 3 हॉर्स वॅन आमी हातूंच्यान दिल्यो। त्याच बरोबर 500 आमी स्ट्रीट लायट नॉर्थ गोव्यान पुरयल्यो, ज्यो सोलरच्यो स्ट्रीट लायट, ज्या जाग्यार पंचायती विचारून नाका खंय तुमकां लायट ना थंय आमी जवळ 500 ज्यो सोलर लायट आशिल्ल्यो त्यो आमी घालून दिल्यो। सादारण स्कूल बसीस आतां पर्यंत आमी म्हाका दिसता त्या दिसा आमी 3 स्कूल बसी तुमी सगळे त्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आनीक जवळ जवळ 11 स्कुलांक हे आतां पर्यंत 11 स्कुलांक कंप्युटर, प्रोजेक्टर, मागीर स्क्रीन अशे पद्दतीन जे जे कितें ताणें डिमांड केले ते हातूंतल्यान हे प्रोजेक्ट आमी आतां ऑलरेडी जाल्ले आसात।
कोयराची समस्या सद्याक वाडत आसा। मागणी करपी पंचायतींक 2 ते 3 टना मेरेन कोयर भरपाच्यो व्हॅनी दितले अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलां। तशेंच 15 शाळांक बालरथ दितले अशें तांणी म्हळें। डिमांड करतली तांकां आमगे ल्हानशी गार्बेज व्हॅन जवळ 2 टनाची 3 टनाची गार्बेज व्हॅन जे पंचायत मागता तांकां आमी ह्या फंडांतून दिवपाचें आमी हें केल्लें आसा। त्याच बरोबर गोवा गव्हर्मेंटाच्यो काही ज्यो बालरथ आशिल्ले स्कुलांक ती स्कीम तांची बंद जाल्ली आसा। आज स्कुलांक तर सोय जाल्ली आसा, तांचे 15 वर्सां जावन त्यो बशी कंडेम करपाची परिस्थिती आसा आनी म्हणून आमी CSR फंडाचेरय काही तांकां बशी पुरवपाचे प्रोजेक्ट जवळ एक 15 स्कुलांक अशे स्कूल बस हे करपाचे दिवपाचे प्रोजेक्ट CSR फंडांत घातलेले आसात। गेल्या फावटी जे आमी 3 दिल्यो ते CSR फंडांचेरूच दिल्ल्यो। MP लॅडांतून सुद्दां आमकां आतां ह्यावेळी दिवंक मेळटलें, कारण MP लॅडांत बॅन केल्ल्यो म्हणजे स्कूल बसी दिवपाक परमिशन नाशिल्लें, पण ह्यावेळी ते आयटम ऑलरेडी लिस्टान घातिल्लो आसा। MP लॅडांतून आमी दितले। तुये इस्पितळ हे गोय वैजकी इस्पितळाक जोडचे आणि इस्पितळाच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी रोजगारात पेडणेकारांकच प्राधान्य दिवचे अश्यो मागण्यो घेवन तुये हॉस्पिटल कृती समितीन आयज जाहीर सभा आयोजीत केल्ली। 26 जानेवारी मेरेन तुये इस्पितळ GMCक लिंक करचे आणि इस्पितळाच्या माध्यमांतल्यान तयार जावपी 80% नोकऱ्यो पेडणे तालुक्यातल्या तरणाट्यांक मेळच्यो असो थाराव ह्या वेळार घेतला। ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर हांणी थारावा-विशीं माहिती दिली। जे ठराव आयज आमी सगळ्यांच्या संमतीन तुमच्या समोर मी दवरताय। सगळ्यात पयली सांगो की 26 जानेवारी 2026 पर्यंत या त्याच्या पहिली किंवा त्याच्या मेरेन या हॉस्पिटल सुरू जावंक जाय आणि त्या हॉस्पिटलाक सगळे सुविधा जाय। जशो आमच्यो संकल्पना असली, जशे पेपरवर्क आसत तसो पेपरवर्क जावन या हॉस्पिटल CNC शिफ्ट करपाचा नसून जा GMCची संलग्न आसा तशाच प्रकारचा हॉस्पिटल जावचा अशा प्रकारचो ठराव आमी आज मांडूया आणि हो ठराव पास आसा। दुसरी गजाल आमची जो रोजगाराचो जो विषय आसा तो रोजगारात आमी 80% जो मागणी केला त्या 80% रोजगार आमकां मेळचो। कसो मेळचो, कायद्यात कसो बसोवपाचो ह्या सगळ्या सरकारान करूचा, ना जाल्यार आमी तुमकां शिकयतलो कशा पद्धतीन बसोवपाक जाय तो। तिसरी आमची मागणी अशी आसा की आता आमच्या पंचायतीकडे मागणी अशी आसा 15 ऑगस्टाक आणि मगे ज्यो ग्रामसभा येतल्यो त्या ग्रामसभेक काल जे सरपंच आणि पंच मेंबर हजर असले त्यांना आम्ही प्रश्न विचारूया आणि सगळ्यांनी तो प्रश्न विचारलो प्रत्येक गावातल्या लोकांनी की आमच्या ह्या हॉस्पिटलाबद्दल काय कृती केल्यात, कार्यवाही काय झाल्यात, केव्हा सुरू जातला, प्रश्नांचो भडीमार करचो आणि सगळ्याच पंचायतीच्या ग्रामसभेत अशा प्रकारचे ठराव पास करचो। हरमल पंचक्रोशी विद्यालयात एक पेड़ माँ के नाम ही वृक्षारोपण मोहीम जाली। ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आर्लेकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मानेस्तांच्या हस्तुकी ह्या वेळार रोपां लायली। एक पेड़ माँ के नाम हो कॉन्सेप्ट जो आसा ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक भुरग्याक आपले, कारण आमच्या सगळ्यांच्या जिवनात आवय ही सगळ्यात महत्वाची आसा, बापूय तितलोच महत्वाचो आसा, पण व्यवस्थितपणे जेवण करून दिवपा पर्यंत शिक्षणाचेर लक्ष दवरी पर्यंत सगळी अपूर्वाय जी आसा ही सदोदीत आमची आवय करता आणि त्यामुळे आवयक आमी सदोदीत श्रेष्ठ मानतात आणि म्हणून प्रधानमंत्र्यान ठरयलें की आवयच्या नावान एक झाड लाया आणि हे झाड लायतना आपले आवय बरोबर घेऊन जर ते झाड लायले जाल्यार जशी काळजी आपली आवय आमची घेता तशा पद्धतीची काळजी आम्ही सगळ्यांनी आपण जे झाड रोयता त्या झाडाची घेवपाक जाय, बट आपलो मानसाक आसा आणि हे सगळे करतकच एखादे आपले जे झाड आमी जी झाडां आमकां दितले ती सगळी फ्रूट बेरिंग म्हणजे आंब्याचें झाड आसतलें, चिकूचें झाड आसतलें, त्या हातूंत एखादे हिरेक्यान म्हणजे सुपारीचें झाड आसतलें, नारळाचें झाड आसतलें की ज्या झाडापासून आमकां कितें तरी मेळटलें आणि एखादें झाड आमी स्वता जेन्ना लायतात आनी 4-5 वर्सां पर्यंत त्या झाडाक जर एखादें फ्रूट लागलें जाल्यार ते भुरगें आज जर समजा 12 वर्सांचें आसा जाल्यार 16 वर्सांचें जेन्ना जातलें त्या भुरग्याक एक वेगळेपण जें आसा तें आंबो खावपाक एक उमेद येतली, कारण आपूण लायिल्ल्या झाडाक आंबो जाल्लो आसा। आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी लेगीत ह्या वेळार उलोवप केलें। आमच्या पिढ्यांनी जे आज एक म्हणजे ज्यांनी झाडां लायली
कापीक वयता तेका लागून एक झाड कापल्यार 10 झाड लावपाची आतां गरज आसा. झाड एकदांच लायलें म्हणून आसना, त्या झाडाक उदक घालपाची, सारें घालपाची, तेची जी आमच्या मनशाक जे हे लागता जियोवपाक, तशेंच झाडाकूय बी जे आतां जाल्यार एक झाड लावपाची खूब गरज आसा. तेका लागून आयज जे पळय आमच्या पेडण्यां तुमकां सगळ्यांक भुरग्यांक खबर आसतली, कित्याक आयज आमच्या पेडण्यां ही सगळी ग्रीनरी आसा, जी ग्रीनरी आमी राखून दवरपाची खूब गरज आसा. जे बाकीचे गांव तुमी पळयले आसतले, कन्स्ट्रक्शन कशें जाता तें आनी वयता हांगासर झाडां हॉटेल्स हे जाता ते आयजून आमच्या पेडण्यां आमी अशें जे आमच्या एक प्रॉपर्टी दवरलेल्यो आसा ज्यो आमच्या आज्या पणज्यांनी त्यो आमी विकपाच्यो न्हू, त्यो जागा आमी दवरपाची खूब गरज आसा. मॉन्सून महिन्यात कावड यात्रेक लागून सगळीकडेन उत्साह आणि भक्तीचे वातावरण आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयज मेरठ मुझफ्फरनगर कावड मार्गाचे हवाई सर्वेक्षण केले. मुखेलमंत्र्यांनी मेरठात कावड यात्रेचेर फुलांचो वर्षाव केलो. कावड यात्रे खातीर सरकार आणि सामाजिक संघटनांनी आवश्यक ती सगळी व्यवस्था केल्या. ताका लागून भाविकांक कांयच आडमेळी येवच्यो नात अशें मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगला. और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की है. किसी श्रद्धालु को कष्ट न हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा न बने, यातायात की किसी समस्या का सामना न श्रद्धालुजनों को न यात्रियों को ही करना पड़े, इसके लिए जहां पुख्ता व्यवस्था की गई है. काय लोक ह्या कावड यात्रेक बदनाम करपाचो यत्न करतात अशें मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगले. कावडियां मदीं खंयच्याय वेशांत उपद्रवी आसूं येता, ताका लागून लोकांनी सादूर रावचे. तांकां वळखून प्रशासनाक तेचे विशीं म्हायती दिवची अशें तांणी सांगलां. तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं. ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ कि भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें. प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें. मलेरिया दुयेंसापासून वाटावपा खातीर भारत स्वदेशी वाशीन एडफाल्सी वॅक्स विकसीत करता. हे वाशीन जळारांच्या संक्रमणांतल्यान सुरक्षा दिवपाक आनी ते हेर लोकां मदीं पसरपाचे आडावपाक म्हत्वाचे थारतले. हे वाशीन मलेरिया खातीर 2 सगळ्यात अदीक घातक परजीवी प्लाझ्मोडियम आनी फेल्सीपारमच्या निदाना खातीर खासा करून विकसीत केल्या. भारतीय वैजकी संशोधन परिशदेवरवीं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थेच्या जैव तंत्रज्ञान विभागा वांगडा मेळून हे वाशीन तयार करतात. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसीत युवा आध्यात्मिक शिखर परिषदेची समारोप कार्यावळ आयोजित केल्ली. हे कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय वांटेकार जाले.
नशामुक्त अभियानाक लोकांमेरेन पावोवपाचो हो काशी संकल्प पत्राचो उद्देश आसा। हे खातीर भारत सरकाराची सगळी मंत्रालयां आणि सामाजिक संघटना एकठांय येवन काम करतली अशें मंत्री मांडवीय हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। युवाओं को ही सिलेक्ट करा और जिस युवा इस रास्ते पर चलने वाले युवाओं के सामने क्या चैलेंज है, इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमने 3 दिन तक चिंतन मनन करा और 3 दिन का चिंतन मनन के आधार पर आपके सामने काशी संकल्प पत्र के रूप में हमारा रोड मैप को इंडिकेट करा। हम कैसे संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए संकल्प के पर एक बिंदु आपके सामने रखा गया। भारत सरकार के सभी मंत्रालय होंगे, स्वैच्छिक संस्थाएं आएगी, स्पिरिचुअल संस्थाएं आएगी, धर्म गुरु आएंगे, अलग अलग ज्ञाति जाति वर्ग समुदाय के संस्थाएं उसके साथ जुड़ेगी। हम सब लोग समन्वय करके एक मुहिम के रूप में, एक बड़ा अभियान के रूप में हम विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश को नशा मुक्त अभियान के साथ जोड़ेंगे। नशामुक्त अभियानात बायलांच्या भागीदारीचेर भर दितना मंत्री मांडवीय हांणी सांगले की बायलां जेन्ना ह्या अभियानाचे फुडारपण करतली तेन्ना ह्या अभियानाक निश्चितच यश मेळटलें। अभियान का केंद्र बनाए महिलाओं की स्वैच्छिक संस्थाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, महिला स्वैच्छिक समूह इस काम की अगुवाई करें, इस काम को लीड करें और शुरुआत अपने घर से करें, शुरुआत अपने गांव से करें, शुरुआत अपने रिश्तेदार से करें और बाद में सामूहिक अभियान के तौर पर हम नशा मुक्ति अभियान को आगे चलाएं। अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग स्थान पर ये सतत काम करते रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगी। भारत आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं जावपा आशिल्ली वर्ल्ड चॅम्पियन्स ऑफ लेजंड्स ही क्रिकेट सर्त रद्द केल्या। शिमेभायर पाकिस्ताना कडेन आतंकवादाक लागून आशिल्ल्या भारताच्या तणावाक लागून आयोजकांक खर प्रतिक्रिया आयिल्ल्यान ही मॅच रद्द जाल्या। सुरेश रैना, शिखर धवन आणि हेर भारतीय खेळगड्यांनी पाकिस्ताना आड खेळपाक न्हयकार दिला। हाचे आदी भारत आणि पाकिस्तान हांच्या मदीं आयज बर्मिंघमच्या एजबेस्टनात मॅच जावपाची आशिल्ली। ही मॅच रद्द जाल्ल्यान स्टेडियमान सगळ्या तिकेट धारकांक पुराय रिफंड परत मेळटलो अशें जाहीर केला। आयज आंतरराष्ट्रीय बुद्धीबळ दीस मनयतात। बुद्धी आणि रणनीतीचे प्रतीक आशिल्ल्या बुद्धीबळ खेळाक भारतान मोठ्या उंचायेचेर पावयला। विश्वनाथन आनंद सावन डी गुकेश मेरेन भारत देश बुद्धीबळात सगळ्यात व्हड बाजीगर म्हूण उदेला। हंगेरींतल्या बुडापेस्टात आयोजित बायलांच्या कुस्ती रँकिंग खेळामाळेंत भारतान बेस बरी कामगिरी केल्या। भारतीय कुस्तीपटूंनी 2 भांगरा, 2 रुपया आणि 2 कांस्य पदकां सयत एकूण 6 पदकां जिखली। भारतीय बायलां पंगडान काल रुपया आणि कांस्य पदकां जिखल्यात। प्रिया मलिकान 76 किलो वजन गटात रुपया पदक जोडले। युवा व्यवहार आणि खेळा मंत्रालया वतीन आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल ह्या मोहिमेखाला केंद्रीय युवा व्यवहार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय आणि राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी काशीच्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात सायकलिंग केली। ह्या राष्ट्रव्यापी फिटनेस आंदोलनाची सुरवात डिसेंबर 2024 वर्सा सुरू जाल्ली। सायकलिंगाक एक टिकाऊ, समावेशी आणि पर्यावरण अनुकूल व्यायामाच्या रूपात मुखार हाडपा खातीर हो उपक्रम आयोजित जाता। नशामुक्तीचो संदेश दितना आयज सगळ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री मांडवीय हांणी सांगले। संडे ऑन साइकिल करके नशा मुक्ति का संदेश दिया है। नशा मुक्ति से विकसित भारत के लक्ष्य को हमें हासिल करना है। मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाई है। संडे ऑन साइकिल के द्वारा देश के युवा फिट रहे, देश के युवा स्वस्थ रहे, देश के युवा देश के लिए काम करे और समृद्ध भारत का निर्माण करे, ये लक्ष्य के साथ हर संडे ऑन साइकिल होती है और लाखों की संख्या में देश के यूथ संडे साइकिलिंग करते हैं। फिट इंडिया अभियानाखाला जावपी ह्या कार्यावळीक लोकांचो व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद मेळ्ळा। लोकांमदी फिटनेस वाडोवप हो ह्या मोहिमे फाटलो हेत आसा अशें राज्यमंत्री रक्षा खडसे हांणी सांगले।
जो हमारे खेल मंत्रालय के माध्यम से फिट इंडिया के अंतर्गत और हमारे मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी के नेतृत्व में हर संडे को पूरे देश में कहीं ना कहीं साइकिलिंग का मूवमेंट हो रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हर जगह पे हमें दिखने के लिए मिल रहा है। और आज भी यहाँ काशी के यूनिवर्सिटी में हमने ये इवेंट लिया। आप देख सकते हो कि काफ़ी युवाओं ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इसका एक ही संदेश हम देना चाहते हैं कि साइकिलिंग के माध्यम से आप खुद का फिटनेस को भी मेंटेन करें और उसके साथ ही पर्यावरण को भी मेंटेन करें। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27°C आणि उण्यात उणें तापमान 24.6°C इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। फाल्यां सावन सुरू जावपी संसदेच्या मॉन्सून सत्राच्या फाटभुंयेर सरकारान आपयल्ली सर्वपक्षीय बसका। संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी बसके विशीं खबराकारांक दिली म्हायती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या महिन्याच्या 23 ते 26 जुलै मेरेन वतले ब्रिटन आणि मालदीव्स भोंवडेर। भारत ब्रिटन संबंधाच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या भेटी वेळार जातली भासाभास। गोयचे आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोयची पारंपारीक दिवली भेटोवन केलो भोवमान। राज्यपाल पिल्लई हांणी गोंयकारांचे कल्याण आनी राज्याच्या उदरगती खातीर केलो वावर। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी खासदार निधींतल्यान दिव्यांगांक भेटयल्यो 3 व्हीलचेअरी। पणजे पर्वत पर्यटन भवनात जाली कार्यावळ। भारत आणि पाकिस्तान हांचे मदीं जावपा आशिल्ली वर्ल्ड चॅम्पियन्स ऑफ लेजंड्स ही क्रिकेट सर्त केल्या रद्द। शिमे भायर पाकिस्ताना कडेन आशिल्ल्या तणावाक लागून आयोजकांक खर प्रतिक्रिया आयिल्ल्यान मॅच रद्द। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।